शांतीनगर फोण्या पंप हाऊसाचेर काम करपी एका ऑपरेटराक नागेश नायकान थापटायल्लो। ह्या प्रकारा उपरांत चाळवल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करपाची शिटकावणी दिल्ली। तशेंच ताका अटक करपाची मागणी घेवन हे कर्मचारी फोणे पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले। निमणो पुलिशेन दुबावीत नागेश नायकाक अटक केल्या। गोविंद विष्णू गांवकर हो जो काम करता थंय पूण तेजेर नागेश नायक म्हणटा तेणी येवन 4 कांसुलार मारली। पयलीं ताका विचारलें की उदक कित्याक तूं भायर यो पावलो ताका आनी भायर हाडलो आनी तेजेर 4 कांसुलाचेर मारली तेणी। फाटली 20 वर्सां जाली तो ते टाकयेर थंय काम करता आनी आजून पर्यंत तेजेर एकूय नोंद अशी कंप्लेन येयल्ली ना। जावं तेणी ऑफिशियल तरी तो उदक येना जाल्यार तेणी ऑफिसान डिपार्टमेंट आसा दागान थंय वचून कंप्लेन करपाची तो बाबा थंय सारको येना कितें येना। न्याय मेळचो आयज एका मारला फाल्यां ते दुसऱ्या कोणाकूय मारपाक शकता जावं तिसऱ्या कोणाकूय मारपाक शकता। सो अशी ह्यो घटना घडच्यो न्हू। भितर लॉक बीन काडलें हांवें बॉम्ब चालू मारलो थंय बसलो हांव। 2-3 मिनटांनी ताणें म्हाका आपयलो आनी म्हणून बालालें कितें खंय आपयलो भायर आपयलो भायर आपयलो घरा कडेन म्हणजे आमच्या कंपाउंडा भितरूच। आनी कितले वर उदक सोडटा हांवें म्हणलें 2 वरां खंय काम पावलां आमकां उदक मेळना म्हणपालो। हांवें म्हणलें त्या दीस मातसो म्हणल्यार शेनवारा प्रॉब्लम आशिल्लो इतल्याक आनी कांय ना। इतलें म्हणटकरान तुका चड उदक सोडपा कडेन काम पावलो कॉलरा धरला आनी मारीत रावलो म्हाजें। तेज्या वांगडा आनी कोण आसले? आनी ते 2 जाण कोण आसले ते थंयचे ते सायडीक आशिल्ले तशे। मागीर ते जातरीत मागीर हांवें आमच्या सुपरवायझराक फोन केलो। तो येतरीत मागीर आमी हांगा कंप्लेन करता पोलिशनार काल कंप्लेन केली तुवें हय आनी मेडिकल बी गेल्ली काल? मेडिकल आतां केली आतां गेला कितें सांगलें मेडिकलाक? काल म्हणल्यार आमी बेश्टी करून येयल्ले वचोन येयल्ले चेक करून येयले। एक्सरे बी कितें आसा तो एक्सरे बीन तो आतां मारलेले सकाळी। आतां कितें कंप्लेन रजिस्टर जाल्या तेजेर? कंप्लेन अरेस्ट बी कितें केला ताका? अरेस्ट केला।